नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमुगाचे उकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। श्रीगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीचो अहवाल समितीन 5 दिसांनी केलो सादर। आदले पुलीस अधीक्षक उपअधीक्षक जिल्हाधिकारी देवस्थान समिती आणि पोलीस निरीक्षका सयत पंचायत आसा जापसालदार। सरकार दोषींचेर कितें करता कारवाय हाचेर सगळ्यांचें लक्ष। भारत पाकिस्तान मदी निर्माण जाल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर नुस्तेमारां खातीर खासा मार्गदर्शक तत्वां जारी। नुस्तेमारी जेटींचेर कसली दुबावीत हालचाल आयली दिसून तर कैद करपाचे दिल्यात आदेश। पाकिस्तानान हवाई शीम पार करून केल्ले ड्रोन हल्ले भारतान भायर आयले। प्रत्युत्तरात भारताकडल्यान पाकिस्तानात केले 4 हल्ले, पाकिस्तानाचे व्हड लुकसाण। उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्याचे कार्यालयात बॉम्बान उडोवपाची आयली ईमेल। पुलीस आणि बॉम्ब स्क्वॉड पथकान कार्यालयाची केली तपासणी। बॉम्बाच्या धमकी बाबतीत भिवपाची गरज ना, उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी यशस्विनी बी दिली माहिती। पाकिस्तानी हल्ल्यात सुरक्षा कवच थारपी S-400 मिसायलाचे श्रेय मनोहरभाई पर्रीकारांक। मनोहर पर्रीकार रक्षा मंत्री असताना केल्लो करार गोंयकारांक खातीर ही अभिमानाची गजाल, गिरिराज पै वेर्णेकाराची माहिती। आणि कानोळे 2 दुकानां उज्यान लसून जाली काबार, सुमार 7 लाखांचे लुकसाण। उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रण। आता खबर विस्तारात। भारत पाकिस्तानामध्ये निर्माण जाल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर नुस्तेमारां खातीर खासा मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। नुस्तेमारांनी राज्याच्या प्रादेशीक उदकांतूच नुस्तेमारी करची। बोट दर्यांनी दर्यांत वचपी दर एका बोटीच्या चालक दळांतल्या वाहनांची पुराय माहिती संबंधित वाठारांतल्या नुस्तें अधिकाऱ्यांक दिवची। तशेंच नुस्तेमारी खातीर वचचे पयलीं नुस्तेमारी पास घेवन परतले उपरांत आयिल्ल्याची माहिती दिवपाक सांगल्या। ते भायर नुस्तेमारी जेटींचेर कसल्याय दुबावीत हालचालींचेर लक्ष दिवपाची म्हत्वाची सुचोवणी दिल्ली आसा। पाकिस्तानान भारताची हवाई शीम पार करून 4 हवाई दळांचेर हल्ले केले। देशभरात 36 जाग्यांचेर 400 ड्रोन हल्ले जाल्ल्याचे कळटा। पूंछ हांगासरच्या गुरुद्वाराचेर लेगीत पाकिस्तानान हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात पाकिस्तानान तुर्किस्तानाचे ड्रोन वापरिले। ह्या ड्रोनांची फॉरेन्सिक तपासणी जातली। भारतान केल्ले प्रति हल्ल्यात पाकिस्तानाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा। Pakistan military carry out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnoor, and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore
Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320. भारत पाकिस्तान झुजाच्या फाटभुंयेर सध्या बॉर्डरीचेर जे तणाव चालू आसा ताच्या फाटभुंयेचेर म्हायती दिवपा खातीर पत्रकार परिशद सुरू आसा. आमी जाणून घेवया नेमकें कितें आसा ती. Civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. Ladies and gentlemen, as you would have gathered from this morning's briefing, we are dealing with an evolving situation. Accordingly, today we don't have the time to take questions, but we will continue to update you on this situation as we go along. Thank you all very much for joining us this morning. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कार्यालय बॉम्बान उडोवपाची धमकी एका अनवळखी मनशान दिली. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कार्यालयाक धमकेचो ईमेल आयला. धमकेचो ईमेल येना फुडें कर्मचाऱ्यांनी पुलीसचेक कळीत केले. उपरांत पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड पथकान जिल्लोधिकाऱ्याचे कार्यालयात वचून तपासणी केली, पूण तांकां कितेंच सापडलें ना. देखून बॉम्बाच्या धमकी बाबतींत भिवपाची आनी काळजी करपाची गरज ना अशें उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी यशस्विनी बी हांणी सांगलें. So we received a threat today around 11:30 that one of our additional collectors is under threat of a bomb. So we intimated the police and also the bomb squad, who came to the site immediately, and they verified everything in the premises and have given a go ahead to operate. So we've resumed our functions, normal functions in the office. There's nothing to panic, nothing to worry about. So everybody can just normally function as usual. It was a mail to our office, and the same was communicated to the police. The bomb squad has verified and given us a go ahead. So nothing suspicious found in this building? Nothing has been found. That's why they've given a go ahead. मेल येयले आमकां कितें ब्लास्ट करता म्हणून. कितल्यांक सुमार मेल येयली? मेल एक्झॅक्ट टायम सकाळी आयज येयली आनी आमी सकाळी चॅक केलें. ओके. 3:30 पयलीं भायर सरा नाजाल्यार ब्लास्ट करता अशें म्हणून. पयलीं एक आमकां ऑफिसान बार्देज ऑफिसाक येयल्ली तशी सेम मेल आतां आमी केल्या. सो आमी पुलिशेक कळयलें. मेल धाडपी कोण मुप्पल लक्ष्मणराव @outlook.com तेच आसा. तो केन्ना 3:30 ब्लास्ट केलो? इवॅक्युएट बाय 3:30 PM म्हणून मेसेज येयला. तुमी हे सगळो स्टाफ भायर येयलो सर? स्टाफ भायर काडलो. फूल मिडियासाक सांगला चॅक करता. पाकिस्तानी हल्ल्यात देशाचे सुरक्षा कवच थारपी S-400 संरक्षण प्रणालीचे श्रेय आदले संरक्षण मंत्री मनोहर भाई पर्रीकार हांकां वता. मनोहर पर्रीकार संरक्षण मंत्री आसतना तांच्या नेतृत्वाखाला रशिये कडल्यान 5 S-400 एअर मिसायल घेवपाचो करार केल्लो. सध्या ज्या तरेन भारतांतल्यान पाकिस्तानाक सुदर्शन चक्र अर्थात S-400 मिसायला वरवीं मात दिली ताचे श्रेय गोंयचे सुपूत मनोहर भाई पर्रीकार हांकां वता. ताका लागून गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल जावन आसा अशें भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकार हांणी म्हणलें. पाकिस्तानी हल्ल्यात देशाचे सुरक्षा कवच थारपी S-400 संरक्षण प्रणालीचे श्रेय आदले संरक्षण मंत्री मनोहर भाई पर्रीकाराक वता. रशिया कडल्यान 5 S-400 हवाई संरक्षण प्रणाली घेवपाचो करार मनोहर पर्रीकार संरक्षण मंत्री आसतना तांच्या नेतृत्वाखाला जाल्लो. सध्या ज्या तरेन भारतान पाकिस्तानाक सुदर्शन चक्र अर्थात S-400 प्रणाली वरवीं मात दिली ताचे श्रेय गोंयचे सुपूत मनोहर भाई पर्रीकार हांकां वता. ताका लागून गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल अशें भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकार हाणें म्हटलें. म्हाका दिसता एक प्रत्येक गोंयकारा खातीर म्हणजे भारतीयां खातीर प्राऊड मुवमेंट आसाच, पण गोंयकारां खातीर भाईचें जें कंट्रिब्युशन आसा डिफेन्सान, एक म्हणजे जेन्ना S-400 आज आमी पळयलें की
12-14 सायटांचेर तांणी अटॅक केले, कंटिन्युअस मिसायल्स अटॅक केले आनी S-400 जी आमची सिस्टम आसा, एअर डिफेन्स सिस्टम आसा, तातूंत तांणी देशाक प्रोटेक्ट करपाक एक खूब मोलाचो वांटो उबारलो. पण जे सगळ्याकीन पयलीं म्हणजे S-400 जाय हे आर्मी केन्नाच्यान सांगीत आशिल्ली, बट पयल्या फावटी जर डिफेन्स एक्विजिशन कावन्सिलान ताका अप्रुवल दिलें जाल्यार ते 2015 जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकार आमचे डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले आनी आमी जर तशें पळयत जाल्यार ते 2.5 वर्सांच डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून उरले. पण तांचे जे कंट्रिब्युशन आसा म्हणजे आज तुमी पळयशात जाल्यार इंडियेचो जो पाकिस्तानाचेर ऑफेन्सिव्ह आशिल्लो तातूंत राफायल जेट्सान खूब मोठो एक रोल प्ले केला आनी म्हाका दिसता राफायल जेट सुद्दां जेन्ना इंडियेन घेवपाचो निर्णय केलो ती फूल डील सायन सुद्दां आमच्या मनोहरभाईन केल्या. तर S-400 आसत, राफायला सारकी जेट्स आसत किंवा आज जी नेव्हीची P-8I आसा जी एअरक्राफ्ट आसा ती मनोहरभाईच्या टायमार प्रोक्युअर जाल्ली. इतलेंच न्हय तर आता म्हाका दिसता जेन्ना इंडियन नेव्ही जर इन्वॉल्व जाली जाल्यार आमची तेजस एअरक्राफ्ट आसा ती इन्वॉल्व जातली आनी परत तेजस हो प्रोग्राम ऑलमोस्ट बंद पडपाच्या वाटेर आशिल्लो. पण अशा टायमार मनोहरभाईन तातूंत स्टेप इन जावन कितल्योश्योच मिटिंगो घेवन तो सिस्टमान इंडक्ट करून घेतल्यो. तर म्हाका दिसता मनोहरभाईचे कंट्रिब्युशन हे इतले खूब आसा म्हणजे डिफेन्सान आनी आज जेन्ना आमी इंडियेक प्रोटेक्ट करूंक शकतात म्हाका दिसता त्या डिफेन्स हातून मनोहरभाईचो रोल खूब आसा. ते S-400 जे वापर जाला ताचेर आज सकाळच्यान म्हाका खूब मेसेजीस येता, व्हॉट्सएपारूय येता आनी फेसबुकारूय येता. तेन्ना बाबा आसतना ताचें डिसिजन जाल्लें पण हाचें श्रेय हे एका मनशाक वचना. इट्स अ कलेक्टिव्ह डिसिजन. पयलींच्यान 2014तल्यान जे सरकार आयला ताणें डिफेन्सा बाबतींत अशे अनेक निर्णय घेतल्या आनी तातूंतल्यान हो एक निर्णय आशिल्लो आनी ते घेवपाक बाबान एक व्हडलो रोल केला. एका गोंयकारान तातूंत भाग घेतला. देशाच्या रक्षणा खातीर एक निर्णय घेवपाक मोठो वांटो आसा एकदम वयल्या स्तरार. हे सगळ्यांक आमकां अभिमानाची गोश्ट आसा आनी म्हणून सकाळच्यान व्हॉट्सएप फेसबुकार अनेक मेसेजीस पळोवपाक मेळ्ळ्या. S-400चे हे आसा मेन म्हणजे ताची केपेबिलिटी इतली आसा की अमेरिकेन काटसा म्हणून एक लॉ आसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज बाय थ्रू सँक्शन्स ऍक्ट म्हणून. ताच्या अंतर्गत इंडियेचेर सँक्शन करता म्हणून थ्रेटन केल्ले आनी ते थ्रेट आसून सुद्दां इंडियेन तांकां काय हे न करता ते डील फुडें व्हेला. म्हणून एक अभिमानाची गोष्ट आसा की गोंयकारान तातूंत एक मोठो वांटो घेतला म्हणून. पण एक कलेक्टिव्ह डिसिजन आसा सरकाराचे. अनेक रक्षा मंत्री आनी अनेक हे येयला ते मोदीजींच्या लिडरशिपान तांणी हे डिसिजन घेतला. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कांदोळे वड्डा कॅनरा बँके लागसार आशिल्ल्या 2 जनरल स्टोरांक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेत ही दोनूय स्टोर उजान लासून कापार जाली. ह्या घडणुकेत दुकानांचे धनी लॉरेन्स पेरेरा आनी एमराल्ड पेरेरांक दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान घडणूक तार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 7 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानान दिली. फायर नियर कॅनरा बँक वाडटा. सो इमिडियटली आमी गाडी टर्न आउट केली. आमी हांगा 12:02 पावलेले आसा. येवन पळयत जाल्यार फायर मेजर आसलो. आमी येवच्या पयलीं ऑलरेडी 2 सिलिंडर ब्लास्ट जालेले आसले हांगा. सो इमिडियटली आमी येवन आमची ड्युटी करून आमी कुलींग केल्लें आसा. उजो पारिल्लो आसा कितें आसा तें आनी सिलिंडर आनी बाकीचे सगळे आयटम सेपरेट केल्ले आसा. सो तेतून 2 कॅज्युअलिटी जाल्ली आसा. शॉपाचे ओनर पॅरीस जनरल स्टोर म्हणून शॉपाचें नांव आनी ओनराचें नांव आसा लॉरेन्स पेरेरा आनी एमराल्ड पेरेरा. एज 62 आनी 68 आनी 62 तांकां मायनर इंजरी जाल्ली आसा. आमी तांकां हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ले आसा. तांकां मायनर इंजरी बंद जाल्ली आसा तांच्या कडेन. सो ते सेफ आनी आमी आमकां रिनफोर्स करपाक फोरवर्डची गाडी येयल्ली आसा. सो त्या आमी दोनी टिमींनी मेळून उजो सेफ तरेन कंट्रोलान हाडलो. ओनर स्टेटमेंट ओनर म्हणटा की आपल्याक शॉर्ट सर्कीट जाता तें दिसलें वायरींग जाता तें दिसलो आपल्याक. सो ओनराचो स्टेटमेंट आसा. तरी आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा की बाबा कसो जाला कित्याक आमचें चालू आसा. आमी तुका रोखडेंच कळयलें. आनी सिलिंडर तेंच्यांनी हांगा दवरलेलो तेच आमी तांकां इन्क्वायरी चालू आसा तुमी कित्याक दवरलो कितें करता ते. 2 सिलिंडर आसले हांगा. एक फूल आसलो आनी एक हाफ आसलो. पण दोनी सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ले आसा. आमी येवच्या पयलीं दोनी सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ले. अरावंड 11:30 जो उजो पेटला. आमकां जेन्ना कळोन येयलें आमी
कोर्टार येयले आनी हांगासरलो लोकल लोक हेल्प करतात सगळ्यांक ते सामान बीन काडपाक. आयज कसलो तरी ब्लास्ट जालो त्या म्हणसर आमची फायर ब्रिगेड गाडी येवन ते मागीर एक्टिव्हिस्ट केलो आनी सगळे लोकल सगळ्यांनी हेल्प करून ते एक्टिव्हिस्ट जालो. शिरगाव जात्रेत जाल्ले चेंगराचेंगरीत महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांच्या फुडारपणाखाला चौकशी समितीन निमणे 5 दिसांनी आपलो अहवाल सरकाराक सादर केलो. ह्या अहवाला प्रमाण आदले पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, आदले उप अधीक्षक जीवबा दळवी, उत्तर गोंयचे आदली उपजिल्लोधिकारी स्नेहा गीते, देवस्थान समिती आदले दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी भीमनाथ खोर्जवेकर, आदले पुलीस निरीक्षक दिनेश गाडेकर आनी थळावी पंचायत जापसालदार आसा. सरकार दोशींचेर कितें कारवाय करता हाचेर सगळ्यांचें आतां लक्ष लागून आसा. शेनवाराक फातोडेचेर शिरगांव जेन्ना होमकूंड पेट्टाले तेन्ना थंय स्टॅम्पेड जालो आनी त्या स्टॅम्पेडान कितलेशे लोकांक आपलो जीव वगडोवचो पडलो आनीक हेचेर सीएमान वेरी नेक्स्ट डे एक हाय लेवल मिटींग करून एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी बसयली. ही फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो जो रिपोर्ट आसा तो सीएमान सांगलेलो वेरी नेक्स्ट डे येतलो म्हणून, पूण तो रिपोर्ट आयज फाल्यां करता आयज एक तितून भितर सीएमा कडल्यान आयज एक ऑफिशियल असो प्रेस नोट येयल्लो आसा की ते प्रेस नोटान सांगलेलें आसा फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो जो रिपोर्ट आसा तो ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन पावलेलो आसा आनी हो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट एग्जामीन करून मागीर तेजो रिव्यू घेवन मागीर तेजेर सीएम जो कितें आसा तो आपली प्रतिक्रिया म्हणटा तेजी आपले जे कितें तेजेर स्टेटमेंट आसा तो सीएम फॅक्ट फायंडींग रिपोर्टाचो एग्जामीन करून दितलो. सो हो जो प्रेस नोट आसा तो सीएमान आयज सगळ्यांक दिल्लो आसा आनीक हितून आयची एक म्हत्वाची बातमी अशी की शिरगांव जात्रेचे जे स्टॅम्पेड जाल्ले तो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट गव्हर्मेंटा कडेन पावलेलो आसा आनी गव्हर्मेंट जो सीएम आसा तो सगळो रिपोर्ट रिव्यू करून तेजेर स्टेटमेंट दितलो. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर. मडगाव नगरपालिकेन शुक्रारा आमदार दिगंबर कामत यांच्या हस्ते स्वताच्या वेबसायटीचे लोकार्पण केले. डिजिटायझेशन ही काळाची गरज आसा, ताका लागून सामान्य लोकांक हाचो खूब फायदो जातलो अशें मडगावचे आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगले. नगरपालिकेन हे वेबसायट वेळच्या वेळार अपडेट आनी देखरेख करची जेणे करून ह्या वेबसायटीचो लाव थळाव्यांक घेवपाक मेळटलो अशें आवाहन आमदार कामत हांणी ह्या वेळार केलें. टेक्नॉलॉजीच्या युगात आज वेबसायट आसप ही अत्यंत गरजेची. आता इतले दीस प्रयत्न करून तांणी ही वेबसायट म्हाका दिसता जीएलान तांकां हेल्प केलो आनी ही वेबसायट चालू जाली. हांव पयलीं तुमचें अभिनंदन करता, एक बरें काम केलें. पूण ही वेबसायट करून हांव फक्त वेबसायटूच आसा ताचेर हांव समाधानी ना. म्हज्या मतान तुमी एक म्हयने भितर युअर वेबसायट शूड बी फंक्शनल एंड ऑल सर्विसीस शूड बी पुट ऑन द वेबसायट. हाचे खातीर कितें तुमकां डिस्कस करपा जाय, पणजे कोणा कडेन मिटींग घेवपा जाय, आयटीसीचो हेल्प जाय, जीएलाचो हेल्प जाय, म्हाका सांग. ते फूल हेल्प करपा जाय. पूण एक म्हयने भितर आमी सगळ्यो थोड्यो ज्यो सर्विसीस आसात कोणाक समज कितें जाय ते वेबसायटीचेर वचूनच ताका मेळपाक जाय. ते तुमी कशें करपाचें करात जाल्यार तो वेबसायट खरो यूज जाता. नाजाल्यार आमी फक्त आमची वेबसायट जाली अशें म्हणून समाधानी आसपाक जायना. वेबसायट इज द फर्स्ट स्टेप, बट वेबसायट हेज टू बी व्हायब्रंट वेबसायट, सामकी क्लियर वेबसायट. ताचो फायदो सामान्य मनशाक जावपाक जाय. आज आतां चेअरपर्सनान डिक्लेअर केलें की व्हॉट्सएप नंबर इज अ गुड थिंग. हांव खरेंच तुमकां फरके दिता, कारण त्या नंबराचेर कोणेय फोटो काडून धाडपा जाता, कोणेय मेसेज घालपा जाता एंड विदीन 24 hours म्युनिसिपालिटी शूड टेक एक्शन. अशें जावपा जाय. 24 वरां भितर एक्शन जावपा जाय. नाजाल्यार देन दे शूड कॉल एंड से दॅट बाबा आपणे फोटो घालो, आपणे मेसेज घाल्ली, काय एक्शन जालें. दॅट इज द रियल कन्सेप्ट बरो आहा. म्हाका अजूनय कळना 2.5 वर्सां जालीं ह्या जो चेअरपर्सन उठसूट नगरपालिकेचेर क्रिटिसिजम करता. आमी कितलेशेच बरें करपाचे प्रयत्न करतात पूण क्रिटिसिजम हे आसताच. आनीक हांव सदांच अशें चिंतत आयलां की जे एक जाग्यार बरें आसता ते फाटल्यान वायटी आसता अशें म्हणून हांव आमी काम करीत सहकार्य सगळे आमचे कावन्सिलाचे सहकार्य सदांच मेळत आसता. तातूंतल्यानच हो एक दृश्टिकोण आयलो की वेबसायट म्युनिसिपालिटी तयार करची, की तातूंतल्यान खुबशे 1 ते 2 ते 3 पावटी मारपाक पडल्यो की मनीस ऑटोमॅटीक आनी ह्या गरमेच्यान मनशाची तकलेक ऑटोमॅटीक गरमी वाडटा आनी आमची म्युनिसिपालिटी क्रिटिसायज करपाक लागता. आपले 4 पावटी मारले मरे, आपल्याक काय ट्रान्सफरच जालो ना मरे. आनी त्या दृश्टिकोनान सगळ्यो खबर येता की एमई एई आनी जेई सगळें मेळटकीर आमी एक वेबसायट तयार करची. मडगांव नगरपालिकेचे वेबसायटाची आनी त्या दृश्टिकोनाचेर आमी रिसर्च करपाक सगळें करपाक तयार केलें.
फाटल्या कांय दिसा सावन गरमी बरीच वाडले. फाटभुंयेर राज्य आपत्ती वेवस्थापन अधिकारिणीन गरमेच्या उबाळापासून लोकांक काळजी घेवपाचो सल्लो दिला. खासा करून लोकांनी आपल्या ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक वा पाळीव जनावरांक कशी काळजी घेवचे हेंवूय सांगला. पळयात पुराय बातमी. राज्य आपत्ती वेवस्थापन अधिकाऱ्यांनी राज्यात सध्या सुरू आशिल्लो वताचो रखरख आनी गरमेच्या उबाळापासून लोकांक काळजी घेवपाचो सल्लो दिला. विशेष करून लोकांनी आपल्या ल्हान पिरायेच्या भुरग्यांक वा पाळीव जनावरांक पार्क केल्ल्या गाडयेक सोडून दिवचे न्हय. तशेंच दनपारची 12 ते 3 वरां मजगतीं रखरखत्या वताक वचप टाळचे. डाग, दाट व घट कपडे घालचे न्हय. भायर उष्णताय चड आसल्यार कश्टाची कामां करची न्हय. दनपारच्या वेळार वताच्या भारार रांदपाचे टाळचे. मनशांतल्या आंगांतलें उदक कमी करपी सोरो, च्या, कॉफी आनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पिवपाचे टाळचे. तशेंच चड प्रोटीन आशिल्ले आनी भेळशेल्ले अन्न खावचे न्हय. राज्य आपत्ती वेवस्थापन म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंटान जी भायर ह्या दिसांनी गरमी चल्ल्या, जी भायर रखरखते वत आसा, ताका लागून काही अशे नॉर्म्स सांगलेले आसात, ते गोंयकारांनी पाळचे अशें तेणी सांगलेलें आसा. जाल्यार ते कितें आसात ते पळोवया. जाल्यार तेणी म्हटलेलें आसा, ल्हान भुरगीं तशेंच जे पाळीव प्राणी बीन आसतात तांकां दनपारच्या वेळार गाडयेन सांडून लोक वतात आनीक मागीर तांकां ते गरमेन त्रास जावपाक शकता. म्हणून तेणी सांगलेलें आसा की अशे जे पाळीव प्राणी म्हणात किंवा ल्हान भुरगीं आसात तांकां गाडयेन सांडून वयचे न्हू. तेच बरोबर दनपारचे 12 ते 3 ह्या टायमार वताक भायर सरचे न्हू. आनी समज भायर सरचेच पडटा जाल्यार अशे चड कश्ट करपी अशे आमच्या आंगाक त्रास जाता तशें काम 12 ते 3 ह्या टायमार करचे न्हू. तेच बरोबर डार्क कपडे तशें दाट कपडे हे घालपाचे टाळपाक जाय. मागीर तेच भायर उष्णताय चड आशिल्ल्या कारणान दनपारचे भायर थोडे लोक रांदतात, सो तांकां दनपारचे भायर वताक रांदूं नाका अशें तेणी सांगलेलें आसा. मागीर मनशाच्या बॉडीन जें उदकाचो प्रमाण आसता तें कमी करपा सारकें अशे लोक सोरो पितात किंवा खुबशे अशे ड्रिंक्स पितात जेणे करून ते आंगान जें उदकाचें प्रमाण आसता तें कमी जाता. तशें सोरो म्हणात किंवा सॉफ्ट ड्रिंक म्हणात किंवा च्या, कॉफी हेणे तुमच्या आंगांतलें जें उदकाचें प्रमाण आसता तें कमी जाता. तें जावपाक जायना म्हणून असली जी पिवपाची जी ड्रिंक्स आसतात ती टाळपाची अशें हेंवूय तेणी सांगलेलें आसा. तेच बरोबर चड प्रोटीन आशिल्लें किंवा भेळशेल्लें जें खाण आसा तें खाण खावपाचें टाळपाचें हेंवूय बीन तेणी मेन्शन केल्लें आसा. सो ह्या दिसांनी गरमी खूब जाता आनीक ह्या गरमेक लागून अशे खुबशे त्रास लोकांक जातात. हे सगळे पळोवन डिझास्टर मॅनेजमेंटान हे जे नॉर्म्स आसात ते घातलेले आसात. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. विजेची थकबाकी वसूल करप ही आमची जबाबदारी आसा. मात वीज थकबाकीचेर विजेचो दर थारना अशें वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडीसान सांगलें. विजेचो दर जनते कडल्यान मेळपी येणावळीचेर आधारीत आसता, थकबाकीचेर न्हय. वीज विकत घेवपाचो खर्च, कर्मचारी खर्च, आस्थापनाचो खर्च आनी हेरांचेर हो वीज दर थारता. आनी जी येणावळ ग्राहका कडल्यान येता ताचे वेल्यान आमी वीज दर थारायता अशी माहिती वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडीसान दिली. ड्यूज आसा न्ही ते ड्यूज एक्चुली वी हॅव टू रिकवर, पूण ड्यूजाक लागून तारीफ हायक जाता अशें ना. कित्याक तो ड्यूज आर सेपरेट. ड्यूज येवं वा येनाका दोज वी आर कन्सिडरींग एज इफ द ड्यूज हॅव ऑलरेडी बीन पेड. सो जी तारीफ डिसायड जाता ती हाऊ मच मनी इज गोइंग टू कम फ्रॉम द पब्लीक एंड वॉट इज द एक्सपेंडिचर. हे दोनूय फॅक्टर घेवन तारीफ डिसायड जाता. तारीफ अशी डिसायड जायना कितले ड्यूज आसा तेचे. समज ड्यूज येवना जाल्यार तारीफ वाडटली अशें ना. कितलो तारीफ आमी एक्सपेंडिचर करता इन टर्म्स ऑफ पावर परचेज, O&M कॉस्ट, ANG कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट आनी एंटायर एस्टाब्लिशमेंट कॉस्ट हो तेजो एक्सपेंडिचर आमी पळयता. पावर परचेज कॉस्ट पळयता आनी जी रेवेन्यू आमकां कन्ज्युमरांतल्यान येता, जी रिकवर जावं वा रिकवर जायना ती पळोवन आमी तारीफ डिसायड करता. So it doesn't have any relation with the pending dues, but it is our duty to get the dues collected and see that everybody pays on time.
पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून भायल्या राज्यांतल्यान गोंयाक नुस्तें सप्लाय करपी टेम्पो ड्रायव्हराक मडगांवां धर्मापूर वाठारांत 2 जाणांनी लुटलो. ताचे कडल्यान सुमार 4.83 लाख घेवन पळ काडलो. हे विशीं संबंदीत टेम्पोच्या धन्यान मडगांव पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत नुस्तें सप्लाय करून आपल्या गांवांत वचपी एका ट्रक ड्रायव्हराक 2 जाणांनी मडगांव धर्मापूर वाठारांत आडायलो. आपूण पुलीस आशिल्ल्याचें सांगून ताच्या ट्रकाची तपासणी केली आनी ट्रकांत भितर आशिल्ले 4.83 हजार रुपया फारावन थंयच्यान पळ काडलो. हे विशीं ट्रक धन्यान मडगांव पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या उपरांत पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. हे घडणुकीचो फुडलो तपास सुरू आसा. आज सकाळी शिर्ले ह्या नॅशनल हायवेचेर जो गोवा कारवार जावं गोवा कर्नाटका हायवे आसा ताचेर शिर्ले ह्या गांवांत भितर 2 जाणांनी एक ट्रकवाल्याक आडायलो आनी ताका सांगलें की आपूण पुलीस आसा आनी पुलीस असल्या कारणान तुजी गाडयेची चॅकींग करपाक जाय. हो ट्रकवालो जो आसा तो नुस्तें कर्नाटकांतल्यान नुस्तें घेवन गोंयाक येतालो. गोंयाक नुस्तें सप्लाय करून परत वतालो आपल्या गांवाक आनी ताजे कडल्यान ताजी गाडयेंतल्यान 4,83,060 रुपया रोकड जी आशिल्ली ती फारायली. ह्या घटनेचो रोखडोच मडगांव पुलिसाक जी कंप्लेन आयली ताजे नंतर मडगांव पुलीस निरीक्षक सुरज सामंत आनी उपनिरीक्षक हांची ताणें थंय धांव घेतलो, हाजो पंचनाम केलो. हे 2 जाण जे आशिल्ले हे मोटरसायकलीन आयले, तांणी हेल्मेट घालनाशिल्ले अशें कंप्लेनंटान आपल्या कंप्लेनीक सांगिल्लें आसा. मडगांव पुलिसांनी सद्याक हें प्रकरण BNS 305 कलम 305 आनी 204 ह्या कलमा खाला रजिस्टर केल्लें आसा. पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे श्रीधर मुंगेरा हो कारवार जिल्ल्यांतल्या मुर्डेश्वर ह्या गांवचो हो डेली नुस्तें घेवन येतालो आपल्या बोलेरो जिपीन घालून आनी ते मडगांव बाजारांत ते ट्रेडरांक विकून तो परत वतालो. तितल्यान ताका शिर्ले पावतकीर ह्या दोगांनी आडायलो. पयलीं ताका सांगलें की तुजी आमी चॅकींग करतात, तूं तुज्या गाडयांत गांजा आसा जावं ड्रग्स आसा आनी ते आमकां चॅकींग करपाक जाय. ताजे नंतर ताका सांगलें की तुज्या तोंडाक सोऱ्याचो वास येता. सो तांणी एकट्यान सोऱ्याक ताका धरलो घट आनी ड्रायव्हरांतल्यान जे पयशे काडले. हे प्रकरण ताका कांयच समजलें ना. ताका जेन्ना हे पळून गेले आनी ताणें कांयच डॉक्युमेंट ताजी चॅक केलें ना तेन्ना ताका समजलें की हाणें कितें तरी अफरातफर केल्ली आसा आनी ताणें जेन्ना आपलें टूल पळयलें जावं बॅग पयली तातूंत भितरल्यान जे पयशे आशिल्ले ते गायब जाल्ले आसात. ताणें दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे 2 जाण भामटे जे आशिल्ले हे क्लीन शेव आशिल्ले, हेल्मेट घालनाशिल्ले, नंबर मात ताका काडपाक मेळना. सो पुलीस आतां सगळे तरेन म्हणजे सगळे CCTV बाकीचे कितें कितें ऑप्शन्स आसात त्या प्रमाणे ह्या हाजो प्रकरणाचो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मुलकणेकार. आवाज गोंयचे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन